रामनाथ कृष्णा पै रायकार शेतकी शाळेचें सोमारा 6वें उक्तावण जालें. मांगिरीश पै रायकार, सुभाष वेलिंगकार, शेतकी संचालक सतीश तेंडुलकार आनी 6वें पंचायत वांगडी हे सुवाळ्याक आशिल्ले. देशाकडे पयशे खूब आसतले, मात अन्ना खातीर दुसऱ्या देशाचे गुलाम जावपाक नाका जाल्यार शेतकी म्हत्वाची गजाल अशें मत सुभाष वेलिंगकारान उक्तायलें. गोष्ट हांव पयलीं सदांच म्हणटालो की गोंयांत आमचें जें पळय बेजीक एज्युकेशन जें आसा ताका एग्रीकल्चर फाटल्यान खंयच जोडिल्लें ना. आमी सगळे केमिस्ट्री शिकयता, फिजिक्स शिकयता, बाकी सगळें शिकयता, पूण झाडां कशी रोवप हाजी एक प्रायमरी लेवलीचेर सुद्दां आमची एक धडो भितर आसना. पयशे जर खूब जर ह्या देशा कडेन आमच्या आनी आमकां जर अन्नधान्य जर तयार जालें ना ह्या देशांत जाल्यार आमकां दुसऱ्या पद्दतीन भायल्या देशाचे गुलाम जावचे पडटले. ज्ञान आमी दिवचें आनी त्या खातीर जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं जेन्ना प्रदीप लोटलीकर हांचे कडेन आमी उलोवपाक सुरवात केली आनी हे शेतीचे ग्रॅज्युएट आनी तांणी सांगलें की आपलो फूल तुमकां कॉपरेशन आसा. ताजे मागीर चिंतामण पेरणी, ताजे मागीर डॉक्टर गांवकार, व्यंकटेश प्रभुदेसाय अशें आमी म्हणटा तशें वता वता वाटेर आमकां लोक मेळत गेले, सगळ्यांनी आमकां साथ दीत रावले. काणकोणचो आमदार आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकरान काणकोणा अकस्मात वचून सरकारी कचेऱ्यो तपासल्यो. काणकोणा सरकारी कचेऱ्यांनी अधिकारी वेळार येनात म्हणून लोकांच्यो कागाळी येताल्यो. कितलेशेच कर्मचारी ड्युटीर दिसले ना. ऑफिस टायमार परत्यो अश्यो खुर्च्यो रिकाम्यो दिसल्यार कारवाय जातली म्हणून तवडकरान ऑफिसांतल्यांक शिटकावणी दिल्या. काणकोणचो आमदार आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकार सोमारा सकाळीं काणकोणच्या सरकारी कचेऱ्यांनी अकस्मात घुसलो. कितलेशेच कर्मचारी ड्युटीर नाशिल्ले. अधिकाऱ्यां विशीं विचारल्यार कांय जाणांनी त्या सायटीर गेल्यात म्हूण सांगलें. तवडकार म्हणटा परिस्थिती पयलीं परस खूब बरी आसा. अनुभव तसो बरो आसा कारण फाटल्या वर्सा एक 2-3 हांवें प्रत्यक्षांक विजीट केल्ली आनी प्रत्यक्ष सगळ्या ऑफिसरांक एक आमी समज दिली. ठरवल्या प्रमाणे ते सगळे ड्युटी सारखे आसले काय? हय, बरेच जाण जे मास्टर आपण आमी चॅक केलो ड्युटीर आसा. बऱ्याच जाणांचे प्रत्यक्ष ऑफिसांक आसले पूण ते सायन केले नासले, पण तांकां ती समज दिल्ली आसा की आयले नंतर पयली जी ड्युटी आसा ती सायन करपाची. काय कर्मचारी आता तुम्ही विजीट केले तेन्ना न्हिदले दिश्टी पडले, तेंचेर कितें कारवाय करपाची तुमगेली तयारी केली काय? एक ऑफिसर प्रत्यक्ष हांवें पळोवंक ना तो की बाकीचे म्हजे फाटल्यान कांय जे आशिल्ले तांणी प्रत्यक्षान पळयलो की ताजे जर म्हाका व्हिडिओ क्लिपिंग दिल्ली आसा की ताकाय आमी समज दिल्ली आसा आनी त्या नंतर ताजे हायर ऑफिसर जे आसा ताकाय आपूण त्या संदर्भात फुडें अलर्ट रावपा संदर्भात एक समजवणी तांकां दिली वतली. ओवरऑल जे काँग्रेसी टायमार जे काम करताले गव्हर्मेंट सर्वंटात परिवर्तन जालां, किती फरक पडला गव्हर्मेंट सर्वंटात? नाही, बऱ्याच प्रमाणात फरक पडला. भवेश बोरकार, प्रुडंटा खातीर. वळवय कितल्योश्योच सांस्कृतीक कार्यावळी आनी महोत्सव जातात. थंय मराठी नाट्य अकादमी उबारपाचो विचार सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान उलोवन दाखयला. गोंयचो फांकीवंत रंगकर्मी सर्गेस्त मास्टर दत्ताराम वळवयकाराच्या जल्मशताब्दी निमतान कला आनी संस्कृती संचालनालयान खासा कार्यावळ दवरिल्ली. त्या कार्यावळीत ढवळीकार उलयतालो. सुवाळ्यात नाट्यवीर ह्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. सर्गेस्त दत्ताराम वळवयकाराच्या फोटवांचें प्रदर्शन दवरिल्लें. गवंड्याला बोलावून घेऊन ये आणि तो मागचा दरवाजा कांता बंद करून टाक. आजपासून नियम 2 दरवाजांच्या घरात म्हणून राहायचं नाही. चहा बायली या दरवाजावर बसलो तर त्या दरवाजा निघून गेले. जास्तीत जास्त कार्यक्रम आम्ही वळवय गावात करता आमच्या मतदारसंघात. आम्ही सदांच म्हणटा की आमकां एक मनात आसा, आमी ललित प्रभाणेचे जे हे आसा आनी आमी म्हणटा की वळवयक आमी मराठी नाट्य अकादमी काडून थंय कशें प्रशिक्षण दिल्यार कशें जायतलें आनी तो विचार आमचो आसा. वसईला जेव्हा नाटकं होत होती तेव्हा वसई हे मुंबईपासून बरंच लांब असल्यामुळे दुपारची वगैरे ती मंडळी सगळी यायची. त्या सगळ्या मंडळींना बापू घरी जेवायला बोलवत असत. त्यात मग पडदे लावणाऱ्यापासून मेकअप पासून ते मुख्य नटापर्यंत सगळेजण बापूंच्या बरोबर बसून जेवत असतो. तेव्हा ते आम्हाला एक लहानपणापासून ते आम्हाला एक बाळकडूच मिळालेलं आहे की ही नाटकवाली मंडळी म्हणजे आपल्या घरची मंडळी.
इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.